मरण करूंक गेल्लो पादविगार परतलो तेन्ना अजूनय इगर्ज उक्ती आसा म्हूण तें पळोवन अजाप जालो. दनपारची 12 वरां जायत आयिल्लीं. तो इगर्जेंत भितर सरलो. इगर्ज सामकी खाली आसली. ताणें मनांतूच म्हणलें, आज कितें जालां तर. मदल्या देरांत रावून ताणें पुराय इगर्जभर नदर फिरयली. फाटल्या बांकार साकिस्तांव पिटर बसून आशिल्लो ताचे नदरेक पडलो. तो ताचे फुड्यान गेलो आनी म्हणलें, आरे पिटर, इगर्ज अजूनय कित्याक बंद जावंक ना. ती पळय एकटी बायल थंय सायबिणीच्या आल्तारा मुखार सरपटून पडून आसा. कितें जालां तर तिका. म्हाका दिसता ती काजमिराच्या मरणाक आयिल्ली पूण सिमितेरीत वचूंक ना. अरे, हें एक नवेंच हांव आयकता मरे. कोणय मरणाक म्हण येता आनीक सिमितेरीत वचनासतना हांवूच पळयतां म्हणत पादविगार मुखार गेलो आनीक तिचे फुड्यांत उबो जालो. पादविगाराक पळोवन ती बेगीन बेगीन उठली. आपले साडीच्या पालवाक दोळे पुसले आनीक एक लांब सुस्कार घेतलो. अशी ही ह्या वेळार इगर्जेंत तूं कितें करता. फादर, आमच्या लग्नाक कितलीं वर्सां जालीं. देवान आमकां आज मेरेन एकूय भुरगें दिवंक ना. हांवें देवा कडेन कितलें मागलें, कितल्या दोतोरांची वखदां केलीं. कोण हांगा वच म्हणटा थंय गेलें. अमुकेक कितें कर म्हणटा तें केलें. कितेंच पारकाक पडना. म्हजे पासून भुरगें जायना म्हूण मिंगेल म्हजो घरकार म्हजेर उगीच बेजार जाता. हांव म्हूण कितें करतलीं. मनशाक भुरगें दिवप हो एक देवाचो गूट. मागीर अशे परीन इगर्जेंत पडून रावल्यार तुका दिसता देव तुका भुरगें दितलो म्हूण. देवाक होरावंक हाचे परस बरो लुगार आनी खंय आसा फादर. म्हणटच तूं तुजेंच चिंत्ता. तो साकिस्तांव बाबडो कितलो वेळ जालो इगर्ज बंद करूंक रावता. हांव चुकलें फादर. तें म्हज्या लक्षांतूच आयलें ना. पूण फादर पूण आज कितें जालें. फादर, आज काजमिराच्या मरणाक इगर्जेंत आसतना म्हजे सवें एक अजापूच अशें घडलें. निमणें प्रार्थना जातना म्हजे कडेन एक भाशेन काजमीर उलयलो फादर. काजमीर उलयलो तुजे कडेन. हय फादर. हांवें पळयलें ताचे दोळे उक्ते जाल्यात आनी म्हाका दिसता तो कितें तरी सांगूंक सोदतालो. हांवें ताच्या दोळ्यांत म्हजे दोळे थिरायले. ताणें म्हाका म्हटलें, मारिया, तूं कांयच भियेनाका. देव तुका एक दीस जरूर भुरगें दितलो. तूं दिसांतूच सपनेतालें दिसता म्हाका. मेल्लो मनीस म्हूण केन्ना उलयता आनी तोय जाल्यार मातयेक लावपाच्या वेळार. हय फादर, काजमिरान म्हजे कुडींत नवो जीव भरला. म्हज्या आवयपणाक तो जागोवन गेला. तो जिवो आसतना म्हजें दूख आयकून घेतालो. म्हाका दिलासो दितालो. म्हाका समजून घेतालो. देखून हांव देवाक विचारूंक सोदतां, केन्ना दितलो म्हाका भुरगें. हांव मरतच. मारिया, देवाचें शीण करिनाका. देव सगळ्या मनशांच्यो गरजो जाणा. ताका खबर आसा तुका आनीक म्हाका कितें जाय तें. पूण सगळें आमकां जाय तेन्ना मेळना. तेंच म्हजें नशीब अशें हांव मानतां. हांव एक वांजूड म्हूण जिवीत सारिल्लें देवाक जाय जाल्यार हांव देवाची खुशी करूंक कबूल आसा. पूण अशें निराशी जायनाका. हांव निराशीच जाल्लें फादर. पूण काजमिरान म्हाका खात्री दिल्या हांव आवय जातलेंच म्हूण. मारिया, तूं हांगा भुरगें ना म्हूण देवाक होरायता जाल्यार थंय एकटी आवय आपणाक भुरगें कित्याक दिलें म्हूण देवाक होरायता. सकाळच्यान ती मागण्या रुमांत पडून आसली. ती अजूनय थंय आसा जाल्यार हांव तुका तिका मेळोवन दितां. कोण ती फादर. हांव तिका सारको वळखना पूण आमच्याच गांवची ती. चल म्हजे बरोबर यो. तुज्या तळमळ्याची घडये तुका जाप मेळत. पादविगार मारियाक घेवन मागण्या रुपा वटेन वचूंक लागताच साकिस्तांव पिटरान बेगीन बेगीन इगर्ज बंद करूंक सुरवात केली. ती आवय अजूनय थंय आसली. घडये आजच्या दिसाचें तिचें रडणें सोंपून दुखां आटवल्लीं. ती उठली आनी परत एक फावट देवाक नमस्कार करून घरा वचपा खातीर भायर सरली. अस्तुरे, तूं अशी खंती कित्याक. मारियेन तिका सरळ प्रश्न केलो. म्हजी व्यथा हांवें पादविगाराक सांगल्या. तुका आनी कितें सांगू हांव. अस्तुरे, पादविगारान मदीं जाप घाली. ही अस्तुरी इगर्जेंत सरपट पडून देवाक गाराणें घालताली आनीक देवाचेर शीण करताली आपणाक काजार जावन कितलीं वर्सां पासून अजूनय वांजोड दवरला म्हूण. हय, तिणें अजाप उक्तायलें. तुमी उलयात, हांव मातशें आमच्या घरांत वचून येता म्हणून पादविगार थंयच्यान खट सरलो. मारिया, तशें जाल्यार म्हजीं 2 उतरां तुवें आयकुचीच पडटलीं. मारियाच्या हाताक धरून ती मुखार गेली आनी थंयच आशिल्ल्या सोंप्यार बसली. मारियाय बसलें. ते अस्तुरेन आपली दुखेस्त कथा तिका सांगपाक सुरवात केली. लग्न जातच खंयचेय अस्तुरेच्या जिवितांत खुशालकाय ओगळीच. थोडे दीस मोजेन सारले उपरांत तिका रोखडीच भुरग्याची उमळशीक लागता.
तशें म्हाकाय भुरग्याची आस्त जाली. हांवें देवा कडेन जायते तरेन मागलें. एक दीस देवान म्हजें आयकलें. उलट्यो येतात म्हूण दोतोरा कडेन तपासूंक गेल्ले कडेन ताणें म्हाका सांगलें म्हज्या कुसव्यांत भुरगें जल्म घेता. पूण तें अबनॉर्मल जावंक शकता. म्हाका त्रास जावंक शकतात. देखून ह्याच वेळार भुरग्याचो गर्भपात करप योग्य थारतलें. भुरगो चेडो आसलो म्हूण तो म्हाका होगडोंक नाका आसलो. हांवें दोतोराक खूब विनयलें. उपरांत ताणें म्हाका कांय उपाय सांगले. तो सांगता तितलेय उपाय केले आनी देवा कडेनूय मागलें. बरे भशेन पोरसूद जावंक देवाक घराणी घाली. कितले पयशे खर्चिले आनी आखरेक म्हाका पूत जल्मलो. खंयच्याच खोता विणे, कसल्याच उणावा विणे. पुराय फामील खुशाल जाली. चड करून चेडो जालो म्हूण. व्हडा गणगणान सगळ्या गांवच्या लोकांक बावतिस्माची पाटी दिली. कितल्या मोगान आनी कास्तिकान ताका वाडयलो, शिकयलो. कितेंच उणें जावंक दिलें ना. एकलोच पूत म्हूण खूब लाड केले. मागता तें सगळें दिलें. आज तो व्हडलो जाला. लग्नूय जाला. पूण सोरो पियेता. घरांत त्रास करता. आपल्या पुताची वागणूक ताच्या बापायक आवडना जाली. तांचे मदीं वाद जावपाक लागले. एक दीस ताणें आपल्याच बापायचेर हात उखल्लो. ताच्या बापायक तें सहन जालें ना आनी कांय दिसां मदीं तो काळजाच्या दुयेंसान ह्या संवसाराक अंतरलो. हाचे लेगीत ताका कांयच पडून वचूंक ना. बापाय फाटल्यान ताणें सगळोच खडबड केलो. आनी काल ताणें म्हाका पुलीस चौकीर व्हेलें. हांव घरांतल्यान भायर सरना म्हूण. सांगता सांगता तिच्या दोळ्यांतल्यान दुकां व्हांवपाक लागलीं. तिचो गळो भरून आयलो. ती परत एक फावट रडूंक लागली. रडूं नाका. देवान तुका खोटाय दिवं हें सगळें सुसूंक. पूण म्हाका समजना तुज्याच घरांतल्यान तुजोच पूत तुका भायर काडूंक कसो शकता. म्हजोच पूत न्ही तो. जें कितें करतलो बरें तेंच करतलो ह्या भावार्थान तो सांगता ताचेर हांवें सय केली. आनी एक दीस म्हाका कळ्ळें ताणें आपले बायलीचें आयकून म्हजें घर सयत आपल्या नांवार करून घेतलें म्हूण. हें बेकायदेशीर जालें. तें आतां हांव कोणाक सांगूं. ताणें तशें केलें तें खरें. मागीर तुवें खंयच्याय एका बऱ्या वकिलाक मेळूंक जाय आसलें. बऱ्या वकिलाक मेळपाक पयशे नाकात. ताची फी कोण फारीक करतलो. आमच्या गांवांत बायलांचो सादी संघटना आसा ती तुका खबर ना. खबर आसा. मागीर तांचे कडेन कित्याक वचूंक ना. हांव तुका तांच्या अध्यक्षा फुड्यान व्हरतां. ती तुका चिरूल आदार करतली. म्हज्या भावान तांची म्हाका वळख करून दिल्ली. पूण ह्या म्हज्या लफडी पुतान तांकां धमकी दिली आमचे मदीं पडत जाल्यार चिवीच मारतली म्हूण. बायलो न्ही त्यो भियेल्यो आनी ओग्गी रावल्यो. कोणाचेर तरी अन्याय जाता जाल्यार आदार करूंक भियेतात जाल्यार कित्याक घेवन बसल्यात ती एक संघटना. हांव नकळो आसलें ती इतली भिवकर म्हूण. असल्यो गजाली आयकूतच म्हजें रगत अजुनूय सळसळटा. म्हाका जायती खुशी आसली तुजे सारके घरचेवंतांक आदार करूंक. पूण मागीर कित्याक फाटीं रावता तूं. म्हजे फामिलीक तें आवडना जालें. मन मारून म्हाका लग्नीक जिवीत सारचें पडलें. देखून तुजे सारकी अस्तुरेक पळयली म्हणटकीच म्हाका म्हजीच खीव येता. म्हाका म्हजीच तिडक मारता. आनी हांव इतलो वेळ जालो हांव तुमचें संभाशण आयकतालों. सकाळच्यान घरा कडेन ना म्हूण मारियाक सोदूंक आयिल्लो मारियाचो घरकार मिंगेल लागीं येवन उलयलो. मारिया, तूं एक शिकिल्ली अस्तुरी. जरी अस्तुरीत सगळे परस अस्तुरेची व्हड दुस्मान तरी तितलीच व्हडली इश्टीण लेगीत अस्तुरीच जावंक शकता. तुज्या शिकपाचो वालोर काडूंक हांवें तुका दिलो ना. हांव समजतालो एके अस्तुरेन घरांत रावन घर सांबाळूंक जाय, भुरगीं सांबाळूंक जाय. तुज्या आंकवारपणान कॉलेजींत आनी हेर कडेन चलयां बायलांक आदार करपाच्या स्वभावाचेर हांवें आळो घालो. तुजी खुशीच हांवें चिड्डून उडयली. घडये ह्या म्हज्या चिंतनाक लागून, ह्या म्हज्या कळण्याक लागून आमकां देवान भुरगें दिन आसतलें. कांय नजो. मनशान आपणा लागीं जाता तो वावर करूंक उमेद दाखयली जाल्यार ताका आडावंक फावना. बगर प्रोत्साहनूच दिवंक जाय. हें म्हाका आज होलमलें. आज तूं असो कसो उलयता मिंगेल. हांव चुकलो मारिया. तूं घडये विसरला आसतलें तूं एक वकील म्हूण. तुजो कोट परतून तुज्या आंगार चडय आनी खे अस्तुरेक आदार करूंक तुज्या कामाची सुरवात कर. हांव तुका परवानगी दितां. खरेंच मिंगेल? हय मारिया. तशें जाल्यार ही अस्तुरेक हांव चेरूल न्हीद मेळोवन दितलें. मारयेन ते अस्तुरेचो हात आपल्या हातांत घेतलो आनी कुशालकायेन तिका वेंग मारली. हय, हांव तुका न्हीद मेळोवन दितलेंच. खरेंच म्हजे तुवें तीय उद्गारली. मारिया, तिचे वेंगेत आसतनाच ताच्या पोटांत कितें तरी धवळ्ळ्या सारकें दिसूंक लागलें. तुका कितें जाता बाय? उलटी आयिल्ल्या सारकी दिसता.
तशें जाल्यार भियेवपाची कांयच गरज ना. देवान एक वटेन म्हजें आयकलें आनी दुसरे वटेन तुजें आयकलें. म्हणल्यार हांव समजूंक ना. हांव एक आवय, म्हाका नातरां जाल्यात. ह्या संवसाराचो म्हाका जायतो अणभव आसा. म्हाका न्हीद मेळोवन दिवपाक तुज्या घरकारान तुका परवानगी दिली आनी तुजे चिड्डून आशिल्ले गूण भायर काडूंक वाव दिलो. तुज्या घरकाराची ही करणी देवाक आवडली आसतली. अस्तुरेचेर जावपी अन्याय खंय तरी वाट काडटा आसतलो. देखून तुज्या कुसव्यांत ताणें साग हाडल्या. तूं आवय जावचे वाटेर आसा मारिया. खऱ्यांनीच मारियान अजाप उक्तायलें. देवाचो गोड देवूच जाणा. पादविगार आपलें काम करून तांची खबर घेवंक आयिल्लो. बऱ्यो करणयो देवाक मानवतात आनी देव तांचें इनामूय दिता. मिंगेलाच्या दोळ्यांतल्यान कुशालकायेचीं 2 दुकां व्हांवलीं.